सरकाराचे ईव्ही सबसिडी खातीर अर्ज केल्ल्या एकल्याकय आतां मेरेन सबसिडीची दमडी ना. सबसिडी दितलो जाल्यार सरकाराक जाय 12 कोटी. सबसिडी बंद केल्या उपरांत ईव्हीचो खप पडलो. केंद्राचे मोठे जैत जनरल कॅटेगरींतल्या आर्थीक मागास लोकांक 10% आरक्षणाचेर सुप्रीम कोर्टान 382 शिक्को. सरकारी कॉलेजी आनी नोकऱ्यांनी 10% आरक्षण. विधानसभा वेंचणुकेत एसटीक आरक्षणाविशीं राष्ट्रपती कडेन उलयला. फुडल्या 2 वर्सांत 2027चे विधानसभा वेंचणुके मेरेन विशय सुटपाची खात्री. सभापती तवडकार उलयलो. खांडोळा महागणपती देवस्थानात चोरी केल्ल्या चोराक पुलिसांनी धरलो. पणजे, फोंड्या आनी पर्वरे केल्ल्यो चोऱ्यो. चोर संतोष कुमार 42 वर्सांचो, मूळ ओडिशाचो. सरकार स्टार्टअप आनी आयटी पॉलिसी सकयल 10 लाखांचो सीड फंड दितात. तरणाट्यांनी लाव घेवचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. क्षत्रिय मराठाच्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान. सांग्यार आयआयटीक मळकर्णे ग्रामसभेत खर विरोध. सरपंच म्हणटा पंचायत वाठारांतली जमीन आयआयटीक दिवपाची ना म्हूण थाराव. आजकालचे लीडर जाल्यार डिलर. बरे जाल्यार आपूण, वायट जाल्यार दुसऱ्याचे माथ्यार. मंत्री गोविंद म्हणटा फुडाऱ्यांनी लोकां फाटल्यान रावचे, बरे वायटाची जबाबदारी घेवची. खुबशे फुडारी वेंचणूक जाय मेरेन बहुजन समाजाचे. जिखल्या उपरांत सरकारी जीएमसीत पीजीक बहुजनांक आरक्षण ना म्हूण आझाद मैदानात सरकाराचो निषेध. गोंयांत रोरो फेरी हाडपाचे रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. रोरो फेरी गोंयांत हाडल्यार खंय टुरिझम आनी न्हंय येरादारीक मेळटलो बुस्टर. मडकय मतदारसंघातले मुखेल रस्ते डिसेंबर मेरेन हॉटमिक्स म्हणटा वीज मंत्री सुदीन. वाडी तळावलीचे लाडबाय सातेरी देवाचे राखणे वणात आनी ब्युटिफिकेशनाची बुन्याद. देशान कोविडाच्यो नव्यो केशी देंवल्यो. 937 केसी. फाटल्या 24 वरांत 9 जाण सोंपले. एक्टीव केशी 14,000 वयर. गुजरातात वेंचणुकेच्या प्रचाराक वचपाचे कांय ना ते अजून थारूं ना म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. पक्षान सांगल्यार खंय वतलो. गोंयांत रोजांचे पीक घेवंक तरणाट्यांचो फुडाकार. 1200 पंचायत वाठारांतले दोग शेतकी ग्रॅज्युएट तरणाटे आनी अडनेचे एकलेचे रोजांचे लागवडीत पावल लावाचो दावो. आल्याच्या पिकाक कसल्याच रानवटी जनावरांचो भंय ना. चड कुयदाद घेवची पडना. पिकाक सरकाराचो बरो रेट. तरणाट्यांनी आल्याची लागवड करची, तातोडेच्या शेतकाराचो उलो. मडगांवचो फामाद दिंडी उत्सव. फुडल्या वर्सा मेरेन पारंपारीक दिंडी उत्सव राज्य पावण्यावेलो उत्सव म्हूण जाहीर करपाचे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन. साखर निर्यातीचे निर्बंधात केंद्र सरकाराची सूट. साखरेच्या हंगामात 60 लाख मेट्रिक टन साखर करू येता निर्यात. तिरुपती देवळाच्या ट्रस्टान जाहीर केली मालमत्ता. 10 टनावयर भांगर, 15,938 कोटी कॅश. महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गोंयांत. मंत्री माविन गुदिनो विमानतळार दिलो येवकार. फडणवीस गोंयांत खाजगी भेटीर. तांझानियातल्या सगळ्यात मोठ्या व्हिक्टोरिया तळ्यात पॅसेंजर विमान कोसळ्ळें. विमानात 40 जाण आशिल्ले. 26 जाणांक भायर काडले. बाकीच्यांचो सोद झुजा पावण्यात.
मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते सेन्सेक्स 61,000 वयर, निफ्टी 18,000 वयर.